तुम्ही आयज न्ही एक असो वक्तव्य केला की जर गरज पडली जाल्यार आपण मांद्र्या कंटेस्ट करपाक शकता म्हणून लोकांचेर आसा म्हणून कळंगूटच्या. सो हें कितें हितून तथ्य आसा कितें कितें म्हणणें तुमचें? ना लोकांचेर कलंगूटचे आमचे कितें हांवें सांगलां प्रत्येक आमदार आपल्या आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम करता बरोबर. आनी ते लोकांचेर फायनली आहा ते मत ताका घालपाचें हो ना परतून आनी एकदां ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाची हो ना ती ओके. दिवपाची आसा काय ना ते लोकांचेर आहा. हय. इट इज प्युअरली विथ द पीपल. करेक्ट. सो हांवें स्ट्रेट म्हाजो आन्सर सांगला की आय एम विथ द पीपल ऑफ कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमी आमदार कलंगूटान आमची कामां खूब उरल्या. वर्क डेव्हलपमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस विच वी आर स्टील डुईंग अँड वी विल कंटिन्यू डुईंग. ओके. अँड आवर इंटरेस्ट इज ऑल्सो देअर इन मांद्रे. ओके. अशें न्हू की आमी मांद्र्याच्या लोकांक तेंची अपेक्षा आहा की हांवें थिंगा बसचो ना जाल्यार हांवें कोणाक तरी घालचो म्हणून. ओके. आनी अशें हांव एकलो हांव उलयना हे मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक उलयता, आरांबोलचे लोक उलयता, मांद्रेचे लोक उलयता, मोरजेचे लोक उलयता. म्हाजे कडेन खूब जाण अशे येवन आमचे घरा कडेन मागीर आमी थिंगा शिवोले वयताना डेव्हलपमेंट करूंक थिंगा येवन आमचे चायेक आमी बसतात आनी थिंगासर भासाभास जाता ही की मांद्र्यान तुमी येवचे नाजाल्यार तुवें कोणाक तरी घालचें म्हणून लोकांचे अशें एक हें आहा डिमांड आसा. ओके. सो हांवें सांगलां की डिपेंडींग ऑन द सिच्युएशन आमचे कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक म्हणत तूं मांद्र्या बस आनी हिंगा आनी कोणाक घाल जाल्यार हांव गेलो मागीर मांद्र्या. तुम्ही वचपाक कांय ना प्रॉब्लम. जे आमचे फ्रेंडान जे म्हटलां जितान की मायकल लोबोन येवचें म्हणून म्हाका प्रॉब्लम कांय ना, हांव येवपी. ओके. आमच्या लोकांनी हे परमिशन दिवपाक जाय नाजाल्यार आमी येवंक शकना. लोक आमचे जो तर म्हणटा तूं हिंगाच बस, तूं मांद्र्या आनी कोणाक बसय जाल्यार आमी मांद्र्या आनी कोणाक बसयता. ओके. बट अशें न्हू की आमी मांद्र्या सोडटले. मांद्र्यानसून आमचो कॅन्डिडेट आमी घालतले हे आमी हे केल्लें आहा. म्हणजे कित्याक मांद्रे एमजीचो सीट न्हू. बरोबर. मांद्रे इज अ नॉट बीजेपी. करेक्ट. सो लोकांक कितें जाय आतां लोक म्हणटा थिंगा आमी चेंज करतले म्हणटा. ह्या फावटी आमी वी वील ब्रिंग अ चेंज म्हणटा. वॉट इज द मिनींग ऑफ दॅट. करेक्ट. आमी सगळ्यांनी चिंतपाची गरज आहा. सो तो तुम्ही म्हणता तो एमजी तो सध्या सीट आहा म्हणून. सो तुम्ही थंय तयारी जी करता ती पक्षा खातीर बी भाजपाच्या करतले काय तुमची ओन पार्टी अशें म्हणटा की तुम्ही नव्या पार्टीचे तयारीन आहा म्हणून? ना ते आमी मागीर डिसायड करतले सगळे. पूण सद्याक आमी सांगलां पळय तशें की हांव जो पार्टीन आहा आतां बीजेपीन तो सद्याक बीजेपीचो सीट ना तो. हय. सो it is very obvious that anybody can make a entry into the constituency. करेक्ट. ओके. एंट्री आम्ही करूंक शकता. तितून कितें आहा. तुम्ही आता मध्ये मध्ये मांद्र्या दिसपा लागल्या थंय तुम्ही खंय खंय वयतात जात्रेक गाड्यांक थंय च्या पितात कोणा वांगडा असो कॅन्डिडेट बी सोदला बीन कोण? ना अजुनी कोणाक सोदूंक ना आमी. पूण आमी लोकांक इचारून लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन लोकां कडेन वचोन थोडी घरां एक 1000-1500 घरां थिंगा चलोन भोंवन विचारूंक जाता. लायक मोरजे 200 घरां, मांद्रे एक 300 घरां, आरांबोल एक 200 घरां अशें भोंवन एक 700-800 घरां 1000 घरां पळोवले जाल्यार कळलें की लोकांक कितें जाय पळय तें. ओके. ओके. आनी लोक तरी म्हणत की ना आमकां जितूच जावं जाल्यार जिताचे फाटल्यान रावया मागीर. म्हणतूच जाल्यार दुसरे ऑप्शन आहा आमचे कडेन. जिता जाल्यार तुमी जिता फाटल्यान. ना बोबाड अशी जाल्ली आहा, बोबाव असो जाल्लो आहा की आमकां आमदार बदलपाचो आहा म्हणून. ओके. असो लोक उलयता. ओके. सो तुम्ही ऑन ग्राउंड वचून एक्सेस म्हणजे सगळो हें घेतले आढावो. फीडबॅक सी आमी we are in politics and when you are in politics and when you are thinking beyond your constituency आमी सदांच आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे बियॉन्ड चिंतला.
ओके. त्या खातीर आमी आमचे फाटल्यान शिवोलचे लोक रावले, आमचे फाटल्यान सालिगांवचे लोक रावले, आमचे फाटल्यान इवन दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक रावले. हय. आमी कळंगुटी गेल्या आसा फावटी तुमचे. कळंगुटी तर आसा. हय. हय. सो आमचे म्हणणें अशें आहा की वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी एक्सप्लोर की लोकांक सुद्दां ना जाल्यारूच चेंज करप. Okay. लोकांशी ना न्हू ते. ओके. पीपल वॉन्ट अ चेंज, वी वील गिव देम अ चेंज. ओके. सो आतां हो विचार फक्त मांद्र्या पुरतो आसा काय आनी खंयच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी विचारान बीन आसा? ना सद्याक आमची ही भाग धरल्या न्हू, म्हणजे कलंगूट आहा आमी, शिवोले आहा आमी, सालिगांव आसा. आतां सालिगांव आसा आनी मांद्रे आसा आमी. ओके. सालिगांव आमचोच आमदार आहा न्हू. बरोबर. हय. हय. सो आमी कितें चिंता की आमी गोंया खातीर बरे कॅन्डिडेट दिवप आनी ते कॅन्डिडेट लोकांची कामां करप, येस. सकाळी सान मेरेन कामां करप. हय. कॅन्डिडेट इजिली एक्सेसेबल लोकांक आसचो, तेजे घरा लागीं तेणें मेवपाक जाय कॅन्डिडेटान, तेज्या ऑफिसान मेवपाक जाय. म्हणजे आमी जी पॉलिटिक्स आहा ही वेगळी पॉलिटिक्स आमी करूंक सोदता की इजिली एक्सेसेबल कॅन्डिडेट. ओके. कॅन्डिडेट हो जो आहा हो एक धपक्यान लोकांक मेवपाक जाय. ओके. आतां आमी जेन्ना म्हणटा की आमी एवेलेबल आहा, म्हणजे आमी एवेलेबल ऑफिसान ना जाल्यार आमी घरा आहा, घरा ना जाल्यार आमी आमच्या दुसऱ्या ऑफिसान आहा. बरोबर. मॅडम शिवोले ना जाल्यार घरा आसता. म्हणजे आमी लोकांक घरा कडसून रिटर्न धाडिना. येस. आमी वेगळी भाशेन पॉलिटिक्स हे लोकां कडेन मांडपाक सोदता आनी हे पॉलिटिक्स जे आहा हे लोकांक लायक जाता की MLA इज अवेलेबल फॉर द पीपल ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी एट एवरी डे, इवन ऑन अ संडे. ओके. अंटील लीव. बरोबर. MLA जर तर लिव्हीर गेला, गोंया भायर गेला जाल्यार दुसरी गजाल. तेजे मनीस आसपाक जाय हे कामां फुडें व्हरपाक, तेजे PA एसिस्टंट कोण आहा पळय तेंच्यांनी कामां फुडें व्हरप जाय. म्हणजे इन हे शॉर्ट आमी वेगळे तुमचो उद्देश आसा की आमदार तुमच्या दारी असो आसचो. आमदार तुमच्या दारी अशें आमी लोकांक 100% दितले. ओके. जे कोणी डिलायला आमचे शिवोले ऑफिसान एवेलेबल एवरीडे आहा, तशें आमचे पंचायतीनी ते एवेलेबल आहा, आमचे घरा एवेलेबल आहा. आमी जे भाशेन एवेलेबल आहा लोकांक तशें आमी मांद्रेचो कॅन्डिडेट एवेलेबल कॅन्डिडेट आमी लोकांक दितले जो घराय मेळोंक शकता, ऑफिसानूय मेळोंक शकता, खंयसरूय मेळोंक शकता. ही इज एवेलेबल फॉर द पीपल. सेवक तेंचो सेवक. येस.